सो त्या खातीर म्हटलें एक्झॅक्टली वचून पळोवया कितलें काम आसा जेन्ना काम पळयलें तशें पळयशें जाल्यार 90% काम कंप्लीट जाल्लें आसा पूण डीप क्लिनींग बी रावला लिफ्ट एक जाल्ली आसा एक तो म्हणटा फाल्यां पर्यंत लिफ्ट दितलो म्हणटा तुमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा वयल्या फ्लोरांचेर जर पळयलें जाल्यार सगळें जाल्यार एक्सेप्ट फायर पॉयंट हें केल्लें आसा फायर हायड्रंट बी सगळो बसयल्लो आसा फुडलें जे इलेक्ट्रिकल काम तांच्यांनी सांगलां आमच्या बरोबर असो जेई आसा सो तेणी सांगल्यार 3 दिसांनी काम करता फाटल्यान पळयल्यात तुमी हें बी जालो आसा ट्रान्सफॉर्मर बी जाल्लो आसा पण थोडे इल्ले इलेक्ट्रिकल पोल शिफ्टिंग आसा तें काम उरलां बे आसा त्याच्या भायर जी जागा आसा थंय थोडे हे म्हणजे पेवर्स घालपाक जाय ते एक उरलेले आसात आनी क्लिनींग काम खुबशें उरलेलें आसा तशें काम उरलां हांव ना म्हणना एक्चुली ते म्हणटाले ह्या म्हयन्यांतच करया पूण हांव तांकां सांगलें सारकें काम जावन आनी मेन इशू आसलो तो ड्रेनेज सो 2 ड्रेनेज आसा फुडल्यान एक आसा आनी फाटल्यान ड्रेनेज आसा फाटल्यांतली बरी आसा फुडल्यांतली तो लायटीचो पोल आसा म्हणून ब्लॉक आसा सो ती ड्रेनेज करपाक सांगलेली आसात आणि बाकीचे गोष्टी जे आसात फक्त फर्निशिंग जे काम आसा म्हणजे आमी कितें हो फक्त बस स्टँड न्ही जाल्यार फर्स्ट फ्लोरार आमच्या RTO डिपार्टमेंटूय हांगा शिफ्ट जातले सो ती वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा फर्निशिंग कामाक थोडो लेट लागतलो सो प्रोबेबली बस स्टँड जावन मागीर ते हे आमी शिफ्ट करतले RTO डिपार्टमेंट पण बाकीचे जर तुमी पळयशात चडशें काम जाल्लें आसा डिले जाल्लो आसा ना म्हणना हो जो प्लान आसा तो एक्चुली हो प्लान सगळो पयलीं जाल्लो हांव आमदार जाल्ल्याक म्हाका दिसता हांवेंच तो डिमॉलिश केलें हांकां जी तो भाऊ बी तांकां ती दुकानां बी तेवटेन शिफ्ट केलें आनी थंयच्यान काम सुरू केलें पयल्या वर्सा आमकां हांगा कांयच काम करूंक गावोंक ना तर हांगा इतले लो लायींग आसा मातशें खटलें जाल्यार उदक येतालें 2-2 पंप लायताले सो 6-7 म्हयने तातूंतच गेले सो कोणाचे आसतात न्ही म्हणजे एक्सपर्ट आतां कशें जालां आज इंजिनियरा पेक्षा कन्सल्टंटा पेक्षा बाकीच्याच लोकांक खूब आपूण एक्सपर्ट समजतात गरज म्हजें तशें ना म्हाका तो सब्जेक्ट म्हणजे एज अ आमदार म्हणून म्हाका तो सब्जेक्ट म्हणजे डिटेल जे आसा न्ही बेस्ट एक्सपर्ट तो एक्सपर्टच दितलो पण गायडन्स दिवं येता बाकीच्या गोष्टीचे नाल्यार हेच म्हाका बरें अंडरग्रावंड पार्किंग अशें अंडरग्रावंड पार्किंग गोव्यान खंय चलोंक ना GMCन आमची येदी व्हडली अंडरग्रावंड पार्किंग केल्या तुमी पळयल्यात तेन्ना हांव शिकतना आसतना केल्ली अजून ती यूज जायना आतां ती डिमॉलिश करपाक काडल्या हांगा तर नाच कित्याक हांगा इतले लो लायींग जाता म्हणून तुमी जर पळयशात आमच्या कला भवन बिल्डिंगेक तो फर्स्ट ग्रावंड हें आसा ग्रावंड तो आमी पार्किंग केला 120 पार्किंग आसा थंयसर सो तो जातकीर पार्किंगचो खुबसो इश्यू जातलो बाकीचे जे गोष्टी आसात ह्या बस स्टँडार रेस्टॉरंट म्हणा कॉफी म्हणा किंवा आमचे बेबी फिडिंग रूम आणि बाकीचे जे गोष्टी जे लागतात जसे एक्सपर्टाक आमी म्हणजे जे सजेस्ट केले ते चडशे गोष्टी आमी केल्ले आसात हँड ओवर दिवच्या पयलीं आमी जे जे घातलेले ते सगळे पळोवनच हो जो बस स्टँड काडून आता GSIDC कडेन आसा ते काडून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दितले आनी मागीर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट KTC हो मेंटेन करपाक दितलो चलोवपाक दितलो अपेक्षा करता की ते बेगीन काम करून फुडल्या ते म्हाका सांगतात एक ह्या म्हयन्या पर्यंत दितले बट लुकींग एट इट आनी एक म्हयनोभर तरी लागतलो पण सगळो क्लियर जाल्या शिवाय आमी कशेंच इनॉग्रेशन करचें ना इतलें हांव सगळ्यांक आश्वासन दिवंक शकता म्हणजे सगळे आमी पळयतले जातीनिशी तांचा इंजिनियरां घेवन पळयतले लोक आतां खूब कितें कितें करतले लोकांक आज कशें जाला इलेक्शन येयला सो लोकांक आतां राजकारण करूंक जाय कोण वयल्यान फोटो काडटले आज AIचेर कसलोय फोटो काडूं येता AIचेर दिसता तसलो फोटो काडूं ती झाडां दिवन ह्या बस स्टँडार झाडांच वाडली म्हणून दाखोव येता आज AIचेर सगळे करून करतले जातींनी म्हाका दिसता ह्या बस स्टँडा खातीर हांव कितले फावटी हांगा विजीट केला ऑफिसरां कडेन कितले फावटी उलयला केन्ना केन्ना तांच्या कडेन हें जाला म्हणजे डिबेट जावं म्हणजे हें जाला म्हणजे तांच्या बरोबर झगडला सुद्दां ते हांव जाणा आसा आनी तशें जर पळयशात तुमी खुबशे प्रोजेक्ट जे आतां 10-15 वर्सां जाली एटलीस्ट हो प्रोजेक्ट आमी सुरू करून हांव आतां सोंपयता आनी हांव तुमकां पयलीं सांगलां की इलेक्शना पयलीं हो प्रोजेक्ट हँड ओवर करतलो अजूनय आमच्यान अशें कांय ना की सगळें इजी आसता तांचे बील रिलीज हे अशें खूब कटकटी आसता n नंबर ऑफ कटकटी आनी कोणी न्ही म्हणटा कितले जाल्यार ओपन येवन तोंडार सांगपाचें आय एम रेडी टू डिबेट ऑन एनी प्रोजेक्ट इन बिचोली म्हणटा ते खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर डिबेट करपाक आसा खंयच्याय कामाचेर डिबेट करपाक आसा अशें खूब लोक भाशणां सांगतले आपूण अशें काडटलो तशें काडटलो हांव म्हणटा इलेक्शन आतां म्हयने आसा असले खूब उलयतले एकटोय प्रूव करपाक कोणाच कडेन जावचें ना इतलें ठाम मत आसा म्हाजें तुका हांव म्हज्या हेचेर शब्दाचेर ठाम आसा आपूण हें काडटलें पेपरान दाखय विथ ब्लॅक एंड व्हायट पेपराचेर दाखयात बाबा ह्या आमदारा कडेन अशें येयल्लें आनी अशें जाल्लें आसा म्हणटा सो बरी गोष्ट आसा हें जाता कालूच हांव चेअरमॅना कडेन उलयलां आतां सुद्दां आमच्या इन्चार्ज आसा वालावलकर ताच्याय कडेन उलयलां
तुम्ही पळयता आसतलें सगळीकडे काम चालू आसा, बेगींतल्या बेगीन सुरू जा. म्हाका खबर आसा बस स्टँड बी कॉमन मनशाचो, साद्या मनशाचो प्रश्न तितूंच येता आनी तांची ही सर्विसीस जाता तितली बेगीन जावपाची सरकारूय आसा. आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तर कितले फावटी हांगा पास जाना, ते स्वता फॉलोअप करतात. आमची पार्टी हातून इंट्रस्ट हे करता, म्हणजे लक्ष घालता. आमी सगळे जाण लक्ष घालतात, पण टॅक्निकल प्रॉब्लेम खूब असतात. हे म्हणजे कशें आसा, उलोवपाक इजी असतात. हेच्या पयलीं कितले कोणी प्रोजेक्ट केलात कितें ते उलयतात नाल्यार आपली आयडिया बी म्हणून सांगतात. तसं कांय ना. दुसरो प्रोजेक्ट हातीन घेतलो तो सडसडीत करपाक जाय आनी ते आज म्हटली आतां कोणी घेतले प्रेस आनी आमी बोळा घेतला म्हणून सुरू केला बी अशें म्हणटले, अशें कांय ना. काल बस हेचे सुद्दां मार्केटाचे सांगता ते हांव एका दिसान येवन पळोवन करूंक ना. 1 वर्सा पयलीं एसेंब्लीन उलयलो, एसेंब्लीन काडपाचें, मागीर एस्टिमेट केल्लो रिनोवेशनाक आनी मागीर तो आतां थोडो अर्जन्सी फंडान हांव ते केला. हे सगळे गोष्टी पयलीं केल्ले आसले प्लान, एका दिसान कांयच जायना. आनी ते सरकाराचो 2 रुपयाक सुद्दां हे मोडपाक तुका 1 दीस न्हू, म्हयनो लागता तुका. तो पेपर हे कर ते कर इतलें आसता. सो म्हाका तुमकां इतलें सांगू, ते बारीक बारीक इश्यूचेर म्हजो लक्ष आसता, फॉलोअप घेता आनी प्रत्येक इश्यू सिरियसली घेवन आसा. सो त्यामुळे सगळ्या लोकांनी म्हणजे एकदम सुशागत रावचें. आतां कोणाक कशें आसा, मिडिया अटेन्शन जाय, कोणाक कवरेज जाय, इलेक्शन येता, ते सगळे तांकां करून हे पयलीं करीत आयला, आतांय करतले, हेच्या फुडें अशें करीतच राव. तर सध्याचें काम पळयत जाल्यार चवथी पयलीं जातलें ओपनिंग. तुमकां कितें दिसता? हांव तुमकां रिपोर्टरांक विचारता, तुमी काम पळयल्यात, हांव सांगपाची गरज ना. तुमी सांगात न्ही काम कशें जालां. तूं वयर 3rd फ्लोरार गेलो, लिफ्ट आसा जाल्यार ही तूं पळयला, एक लिफ्ट जाल्यार ना, पण 4 वर्सां पेंडिंग असलें काम न्हू. एक पळयात, 4 वर्सां पेंडिंग काम ना. टॅक्निकल इश्यूज असतात, कॉन्ट्रॅक्टराचे इश्यू असतात, कन्सल्टंटान डिझायन दिवंक जाय. काम पेंडिंग ना, काम स्लो आसा. व्हेरी क्लियर, काम केन्नाच बंद ना. हांव एक लक्षात, ज्या दिसाच्यान आमदार जाला म्हाका आसा खंय ना खंय तरी काम चालू आसा. बंद जर जाली, कोणी NOC काडायल्यात, कोणी टॅक्निकल इश्यू, कोणी कन्सल्टंटान डिझायन दिवंक ना. आनी ह्या प्रत्येक गोष्टी आमी डे फॉलो आतां. आनी ही मल्टी हे डिपार्टमेंट एकूच न्हू. आतां इलेक्ट्रिसिटीचे तेंचे एक आसता, तेंचो ट्रान्सफॉर्मर ते एक हे काडटात, तांचे एक आसता. वॉटर डिपार्टमेंटाचे एक आसता. अशे प्रत्येकाचे इश्यूज असतात. हे तुका पेंडिंग ना, इट वॉज स्लो. म्हणजे हांव एग्री करता, एक्सेप्ट करता, कळ न्ही, पूण स्लो सांगला न्ही तुमकां. पयला तुमी जर 1 वर्साचो याद करशात रावशात जाल्यार कांयच काम जावंक ना आमच्या कडेन. खटला तेन्ना कसो आसा, मार्चान हांव 10 मार्चाक हांव आमदार जालो, एप्रिलान हांव हो डिमॉलिश केलो तुका, आनी मेन जेन्ना खटले तेन्ना जुनान पावस येयलो, तेन्ना कामच ना 7-8 म्हयने. पण आनी एक इश्यू म्हणला हाचे पायलट भायर रावता तांच्या खातीर एक्झॅक्टली तूं फाटल्यान पळयला, बरी पेवर्स घालून घेतला. सो एक तर आमी तांकां फाटल्यान करतले, नाल्यार तांच्या कडेन डिस्कस करून फुडल्यान आमी खंय तरी करपाचें केलां. पायलटाक करतले, आमकां तांचो इश्यू खबर आसा. पण कशें आसा, फाल्यां हांव म्हटलें म्हणून जायना. ही प्रॉपर्टी जी आसा 5000 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची आसा, ते ऑथॉरिटी आसा. म्हजें काम आमच्या लोकांचो विशय तांच्या कडेन मांडप आनी तांच्यांनी तो कसो बसोवन घेवपाचो. तो एक्झिटाचो एक प्रश्न एक्झीट जालो न्हू, पळय कसो एक्झीट न्ही तो केलो न्ही, तोच सांगता. तो पोल बी आसलो तो शिफ्ट करता न्ही, तो असलो इश्यू न्ही, तेच सांगता. अशें टॅक्निकल इश्यू इतले येयला की थांबोवचें काम पडलें, परत मिटींग घे. आनी हें सरकाराचें काम आसा. फाल्यां सगळे जर आमी येतले वतले, प्रत्येक गोष्ट हॅज टू बी ब्लॅक अँड व्हायट न्ही, हे रावतले फुडल्या 25 वर्सांक न्ही. तुका चवथी पयलीं जातलो अशें म्हणूं येता. तुवें सांगपाचें, तुमी सांगात.